फोणेच्या 22 वर्सां पिरायेचे चलयेचे लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिव्येश संतोष चोडणकर हाका पोलिसांनी अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंधित चली आनी दिव्येश हांचे मदीं प्रेम संबंध आशिल्ले आनी दिव्येशान ते चलयेक लग्नाचे आश्वासन दिवन तिचेर लैंगिक अत्याचार केले। ह्या प्रकरणात संबंधित चलयेन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली। आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार एक फोंडेची चली 22 वर्सां चलयेचेर सालसेत करमणीचो एकट्या भुरग्यांक लैंगिक अत्याचार सुरू केल्ले आनी काल तेजेर तक्रार नोंद जाली फोंड्या आनी तेका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा। हो भुरगो जावन आसा दिव्येश संतोष चोडणकर सालसेत करमणे। म्हायतीनुसार की तेजी चली आनी तेजी दोगांची घनिश्ट संबंध आशिल्ले, मैत्री आशिल्ली आनी त्या मैत्रीचें रुपांतर प्रेमांत जालें आनी प्रेमांत तेणी आपूण लग्न जाता म्हणून सांगलें आनी ह्या संदर्भात अशें आयकूं येलें की तेणी जी सिवील सायनी करपाची दोनी सायनी केल्ली आसा आनी आतां तो तेका नाकारता म्हणून तेणी चलयेन तक्रार दाखल केल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार तेका लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटक केल्ली आसा आनी तेका सद्याक फोंड्या पोलीस कोठडी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।